नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परब आमोणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. भाजप मंत्र्यांमदीं मतभेद ना. मुखेलमंत्री आनी मंत्री विश्वजिताच्या भेटी बद्दल कांयच म्हायती ना. गोंय भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेचे म्हणणे. गरजे भायर वाद करूं नाका. दोनूय धर्माच्या लोकांनी संयम बाळगचो. बेश्टेच पुलीस स्टेशनात येवन नाका जाल्ली धार्मीक तणाव निर्माण करचे न्हय. मुखेलमंत्र्याचे हिंदू मुस्लीम भावांक आवाहन. महात्मा गांधीजींचे सिद्धांत आनी विचारसरणी फुडें व्हरपाक दितलो भर. राज्यपाल श्रीधरन पिल्लायचे वक्तव्य. गांधी जयंती निमतान राजभवनात राबयली नितळसाण मोहीम. प्रधानमंत्र्याच्या स्वच्छ भारत उपक्रमाक आयज 10 वर्सां पुराय. गांधीजींचे विकसीत भारताचे सपन साकार करपाक दर एकल्यान दिवचें योगदान. वोकल फॉर लोकल मेक इन इंडिया उपक्रमाक दिवचो तेंको. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचो गोंयकारांक उलो. सांताक्रूज 4 पिलरां कडेन उदकांत उफेल्ल्या अवस्थेत सांपडली अनोळख्या दादल्याची कूड. वळख पटोवंक ना. फुडलो तपास चालू. शेळडे पंचायतींतल्या एटलांटीक मिलाचेर गोमंतक टीव्हीचो इम्पॅक्ट. 15 वर्सां उपरांत पंचायतीक फारीक केली. 7 लाखाची थकबाकी. आनी आतां खबरो विस्तारात. गरजे भायर वाद करूं नाका. दोनूय धर्माच्या लोकांनी संयम बाळगचो. गोंय हें शांतीप्रिय राज्य आसा. बेश्टेच पुलीस स्टेशनात येवन नाका जाल्लो धार्मीक तणाव निर्माण करचो न्हय अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें हिंदू आनी मुस्लीम भावांक केलें. फाटल्या सप्तकांत राज्यात जुलुसा संबंधी वादावाद निर्माण जाल्लो. ह्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्र्यान अशें विधान केलां. जुलुसाच्या विशयाचेर सध्या खूप चर्चा चालू आल्या. बोवाळ चालू हांवें सांगलां मरे, दोनूय धर्मांच्या वाटेंतल्यान नाका जाल्ले विशय काडून लोकांनी दिसता आमी पुलीस स्टेशनाचेर येवचें न्ही. म्हाका दिसता संयम पाळप गरजेचें आसा. जेसीबीचे मोर्चा जाल्ले कितें? सीएम सर, एक काँग्रेसान एलिगेशन केलं तुमचे सर, देन यू आर होल्डिंग अ फॉरेस्ट मिनिस्टर असताना त्यांना 120 लाख कितें कन्वर्ट. गोंय राज्यांत महात्मा गांधीजींच्या सिद्धांत आनी विचारसरणी सदांच मुखार व्हरपाचो यत्न आसतलो अशें मत राज्यपाल श्रीधरन पिल्लाय हाणें उक्तायलें. राजभवनात गांधी जयंती मनयल्या उपरांत तांणी राज्यभवनाच्या आवारांत नितळसाण मोहीम राबयली. It's a concept. As far as I am concerned, I am fully dedicated to him, and I am thinking to seriously some project should be started in Raj Bhavan, including a Gandhian library, also a dream in my mind. I will work for that. And as far as the cleaning of this area is concerned, our staff and others, morning they started it and completed. So my appeal to the people is that this day be a self-evaluation, a self-postmortem on what we did for Gandhiji, or what extent we are following that is the need of the hour. And through that process, Gandhiji is a Vishwa Guru now. All countries in the world are looking for Gandhian thought and other things. So in Goa also we will do more and more activities for spreading the theory and ideology put forward by Gandhi. Thank you. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींच्या स्वच्छ भारत उपक्रमाक आयज 10 वर्सां पुराय. महात्मा गांधीजींचे विकसीत भारताचे सपन साकार करपाक दर एकल्यान योगदान दिवचें. वोकल फॉर लोकल आनी मेक इन इंडिया ह्या उपक्रमात तेंको दिवचो असो उलो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें गांधी जयंती निमतान गोंयकारांक मारलो. सत्य आणि अहिंसा हाच्या खातीर महात्मा गांधीजीन पुराय आपलें जीवन ओंकलें. स्वच्छता होच धर्म हो घेवन राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी हांच्यांनी पुराय देशभर हाचो प्रचार केलो. आमी पळयता की इतिहास पासून महात्मा गांधीजी हांची नजर फक्त स्वातंत्र्याचेर नाशिल्ली, तर ताच्याय पेक्षा खूब फुडें आशिल्ली. सत्य, अहिंसा आनी आत्मनिर्भरता ह्या गजालीचेर तांच्यांनी भर दिलो. म्हणूनच तर आज आमी 2 ऑक्टोबर हे सगळ्या मोठ्या बडा उमेदीत म्हणजे देशभरच न्हय तर अंतरराष्ट्रीय पातळीचेरय बी आमी मनयता.
आमचे मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी तीच स्वच्छता ही मोहीम फुडें व्हरता आसतना म्हणजे क्लीन इंडिया मिशन हे 2 ऑक्टोबर ह्या दिसा सुरवात केली आणि तेका आज जवळपास 10 वर्सां पुराय जाता. म्हाका दिसता वोकल फॉर लोकल ह्या मिशनाच्या अंतर्गत आमी सगळ्यांनी म्हणजे लोकल वापरप सुरू करपाक जाय. आमी सगळ्यांनी ह्या निमित्तात खादी घेवप होय सगळ्या जाणांक हेतून प्रेरणा मेळटली आणि परत एकदा वोकल फॉर लोकल ह्या मंत्राक आमी सगळे जाण खूब मोठ्या प्रमाणात वांटेकारी जातले. आमी सातत्यात आमकां लागता त्यो सगळ्यो गजाली म्हणजे ह्यो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया हाजेर जर भर दीत जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात आमच्या देशाची इकॉनॉमी ही आनिकूय खूब मोठ्या प्रमाणात वाडू शकता. भ्रष्टाचार नष्ट करप आणि सरकारी योजन्यो लोकांपर्यंत पावप हो ध्यास आमी घेतलेलो आसा आणि सातत्यात तोय लोकांपर्यंत पावोवपाचो आमचो सदोदीत उपक्रम आसतलो. ह्या आयच्या दिसाच्यो हांव परत एकदां परबी भेटयता आसतना हांव एकच सांगतलो की महात्मा गांधीजीचे स्वप्न साकार करपा खातीर आमकां विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न साकार करपाक प्रत्येकाची जबाबदारी आसा की प्रत्येकान ह्या स्वप्नात वांटेकारी जावप. जावं ते भुरगे, जावं ते तरणाटे, जावं ते जाणटे किंवा जावं ते आमच्या हेर सेक्टरांतले प्रत्येक व्यक्ती हांच्यांनी ह्या विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपा खातीर आनी विकसीत गोवा 2047 हे साकार करपा खातीर सातत्यात आपले कॉन्ट्रिब्युशन दिवचें. महात्मा गांधीजीचें स्वप्न सत्यात दवरपा खातीर आमी हो देश महासत्ता जावप गरजेचें आसा आणि खऱ्या अर्थात म्हणजे सगळ्या सेक्टरांत महासत्ता जर जातले आसत जाल्यार त्या वाटेत आज आमी वता आणि खऱ्या अर्थात आमकां आज सत्य आणि अहिंसेच्या मार्गात गेल्या उपरांतूच हे शक्य जाता. हे पुराय जगार आज दिसून आयिल्लें आसा. हांव परत एकदां आज गांधी जयंती आणि शास्त्री जयंती हाच्यो सगळ्यांक परबी भेटयता. बुधवारा सकाळी सांताक्रूज 4 पिलरा कडेन उदकांत उफेल्ल्या अवस्थेत एका अनोळख्या दादल्याची कूड सापडली. सकाळी कांय लोक नुस्तें गरयतना तांकां कूड उदकांत उफेल्ल्या अवस्थेत दिश्टी पडली. थळाव्यांनी रोखडेच पुलिसांक कळीत केले उपरांत तांणी घडणूक थळाचेर धांव मारून ती कूड उदकांतल्यान भायर काडली. ह्या कुडीची वळख पटोंक ना. पुलिसांनी सध्या ती कूड फुडल्या तपासा खातीर जीएमसीत धाडल्या. आमी सध्या सांताक्रूज 4 पिलर जंय मानस म्हणटा आणि थंयसर जायते लोक हांगासर येवन म्हणजे ह्या मानसेचेर येवन गरोवपाक सुद्दां येता. जाल्यार आयज अशी एक घटना घडल्या ती म्हणल्यार सकाळी थोडे जे हांगासर गरयताले तांकां एक बॉडी हांगासर म्हणजे फ्लोट जाताना दिश्टी पडली. तांच्यांनी स्थानीक जे तांचे जे पुलीस आसा तांकां म्हणजे पुलीस स्टेशनार तांच्यांनी कळीत केले. ताचे उपरांत हांगासर पुलीस आयले आणि जेन्ना पुलिसांनी हांगासर हे केले तेन्ना तांच्यांनी सोमते फायर अँड सर्वीस तांकां डिपार्टमेंटान पळयले. तांच्यांनी हांगासर येवन ताजी जी बॉडी जी आसा ती काडलेली आसा आणि जर ती बॉडी पळयत जाल्यार ती नेपाळीची बॉडी अशी दिश्टी पडटा पूण आजून कांयच आयडेंटिफाय जाल्लेलें ना. आणि ती जी बॉडी आसा ती म्हाका दिसता की 40साकून वयर त्या म्हणजे मनशाची वय आसतलें. जाल्यार सांताक्रूज 4 पिलरा कडेन ही बॉडी मेळ्ळ्या. आजून म्हणजे तो कोण खंयसरलो म्हणजे खंयसून येयल्लो कांयच तेजें कळीत जाल्लेलें ना. कारण म्हटल्यार आजून पुलिसांनी कांयच म्हायती दिवंक ना आणि म्हायती इतलीच दिल्या की ताका आतां म्हणजे जीएमसी हांगासर म्हणजे पोस्टमॉर्टमा खातीर हे करपाक धाडटले. जाल्यार फुडली जी अपडेट आसतली ती सुद्दां आमी तुमच्या मुखार घेवन येतली. तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सत्तरींतल्या मालपण तशेंच साकोर्डेच्या कांय वाठाराक चक्रीवादळाचो धपको बसलो. घरांचे पत्रे हुबून गेल्ल्यान व्हड प्रमाणात लुकसाण जालें. तशेंच रस्त्यार खुबश्या सुवातींनी झाडांय पडलीं. उजो पालोवपी दळान ताकतिकेन घडणूक थळाचेर धांव घेवन रस्त्यावयलीं झाडां कुशीक काडून रस्तो येरादारी खातीर मेकळो करून दिलो. मलपण सत्तरी हांगासर वादळी वाऱ्याच्या तडेकान लाखोचे लुकसाण जालेले आसा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार 1 ऑक्टोबराक मंगळारा सांजेर वरांचेर वादळी वारो पावस आनी गडगड्यासो ह्यो पावस पडलो आणि तितून वेगवेगळ्या जाग्याचेर झाडां पडपाची घडणूक घडली. तितून 5 वेगवेगळ्या जाग्याचेर मेन रस्त्याचेर ही झाडां पडून रस्तो ब्लॉक जालोलो. तशेंच कांय जाग्याचेर जेन्ना झाडां पडली तेन्ना लायटीचे खांबे आसा हे जमिनदस्त जावन वीज पुरवठा सुद्दां थंय बंद जावपाची घडणूक घडलेली आसा. मेन म्हणटा ते रोहिदास गांवकर हेंच्या घराचे जे पत्र्याचे छत आसले हेच वाऱ्याच्या तडेकान रस्त्यार वचून पडोन
तेजे 4.5 ते 5 लाखाचें लुकसाण जालेलें आसा. तशेंच एका घराचेर आंब्याचें झाड पडलेलें आसा, तशेंच एका घराचेर पणसाचें झाड सुद्दां पडपाची घडणूक घडलेली आसा. तितून सुद्दां तांकां लुकसाण जालेलें आसा. एकूण जर अंदाज पळयता जाल्यार एकूण 7 लाखाच्या वयर एकच दिसा ह्यो लुकसाण जाल्याची म्हायती आसून जो वादळी वारो आसलो ह्यो मलपण भागांतच जाल्लो आनी 9 वेगवेगळ्या जाग्याचेर ही झाडां पडलेलीं आसली. वाळपी अग्निशमन दलान तातडीन थंय वचून वर्तुळां आसा ह्यो दूर करपाक सुरवात केल्ली. एकूण 3 दनपारां हे तेंच्यांनी मदत कार्य करपाक सुरवात केल्ली. ती रातचे 9 वरांचेर तेंचें काम संपुश्टांत आयलें. ह्यो अवकाळी आनी परतीचो पावस आसल्या कारणान गेल्या कांय दिसांच्यान दनपारच्या टायमारच ह्यो पावस पडपाची घडणूक सुरूच आसा आनी हवामान खात्यान सुद्दां येलो अलर्ट जारी केलेले आसा. ताका लागून नागरिकांनी सुद्दां सतर्क रावपाची गरज आसा. वाळपी अग्निशमन दलाचे अधिकारी संतोष गांवकर हेंच्या मार्गदर्शना खाली बाकीचे जवानांनी मदत कार्य करपाक हातभार लायिल्लो. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. मडगांवच्या SGPDA मार्केटात दिसान दीस कोयराचो प्रश्न वाडत आसा. उजरायिल्ल्या नुस्त्याची खवळां, बोडकां बॉक्सांनी भरून उक्त्या सुवातेर उडयल्ली आसा. ह्या सगळ्या प्रकाराचेर थळाव्यांनी नाराजी उक्तायला आनी बेगोबेग ह्या कोयराचो विलो लावपाची मागणी थळाव्यांनी संबंदीत अधिकाऱ्या कडेन केल्या. I noticed that there's all this garbage and all this garbage from the retail market and fish cutters. They're throwing this garbage here and making a nuisance. I request the SGPDA chairperson, Mr. Darji, and the member secretary, Mr. Ali, to take concerned action against this. And I also request the fish cutters, not to throw all these things. Our Honorable MLA, Mr. Vijay Sardesai, had taken a drive of cleaning this place and cleaning this fish market and keeping this as a clean market. But today we noticed that all this garbage has been thrown. He has taken this just 15 days prior to this. And today we noticed that all this garbage is there. So my appeal to the chairperson to the SGPDA to please clean this and keep this place clean. थेट गार्बेज उडयता ते हे मेंटेनन्स ना हेका मेन म्हणजे PDAन हेजेर एक्शन घेवपाक जाय. हे उडयता कित्याक भितर उडयले म्हणून काडटा मागीर कुत्रे येता, कावळे येता ते काडटा आनी सगळें सेपरेट जाता. सगळें हळशीक जाता, लोकांक त्रास, सगळ्यांक त्रास हे. सो PDAन हेजेर मातशें तरी एक्शन घेवपाचो, मेंटेनन्स दवरपाचें कशें तरी हेजेर उपाय काडपा जाय. PDA म्युनिसिपालिटी फेल जाला अशें दिसना तुमकां? टायम टू टायम लिफ्ट करना म्हणून? हय, टायम टू टायम करीतच ना म्युनिसिपालिटी. हांव COकूय सांगता, CO आतां न्यू चार्ज घेता. COन तरी मातशें हेजेर आतां एक्शन घेवपाची. बाबा कित्याक तुवें तो रिकॉर्डिंग काडलें कितल्या टायमार येवन तेणी आतां काय हें येलें ते ड्राय वेस्ट आशिल्लें तें हेलां ते तुका खबर आसतलें. आतां 12 जालीं, 12 आतां तेणी येवन ड्राय वेस्ट केलें. आतां तेज्या पयलीं कितलें हें हांगा उरता आनी कितले त्रास जाता लोकांक. आनी सगळें ते मेन म्हणजे उडयता की ते सुणे येवन ते सगळे पिशवे काडटा, हें काडटा, सगळें सेपरेट करता आनी ते चड सामकें रोडार पडटा, सगळें हळशीक जाता. जेन्ना आमी बाजारांत येता तेन्ना वी सी हांगा हर तरेचे लोक येतात. पीपल फ्रॉम फुल ऑफ साऊथ गोवा कम टू दीस मार्केट. बेसिकली मार्केटां येता जेन्ना खरेदीक येता, नुस्त्या येता. दॅट सायड वी हॅव अ वेजिटेबल फ्रूट मार्केट ऑन जस्ट मार्केटा सायडीनूच तो रस्त्या सायडीन पयलें मरे आख्खी घाण आसता. आतां जे धंदेकार करता आनी जे आमी पब्लीक जे हांगा येता, दीस इज नॉट गूड फॉर बोथ धंदेकारां आनी पब्लिकांकूच. ऑथॉरिटीज जे हांगा दीस इज SGPDA मार्केट आनी मार्केटां भितर जे एक वेस्ट कलेक्शन, मॉनिटरींग, क्लिनिंग ऑफ द मार्केट एक फिक्स टायप ऑफ पॅटर्न तरी आसपाक जाय. आनी समज SGPDA कडेन तें जायना इन हावस, दे शूड एटलिस्ट नॉमिनेट अ कॉन्ट्रॅक्टर एंड गिव इट ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस वेर सम क्लिनिंग तरी जाता मार्केटान. आयज पासून आमची 2 वर्सां जाली ही कमिटी आनी चेअरमॅन, मेंबर सेक्रेटरी कोणूच सांगल्यार कांय खबर घेयना आनी लोकांक आपल्यान बी दिल्यार कळ्ळच करता. हाची ही मिस्टेक जावन आसा गव्हर्मेंटाची. गव्हर्मेंट मडगांव बी जातें वास्कोकारांक कळना. वास्कोचो चेअरमॅन दवरला तेणी, पणजेचो MS दवरला तेणी, मडगांवकारांक त्रास करून दवरला तेणी. हांव म्हणटा कितें, गव्हर्मेंटान मडगांवचो MS दवरचो आनी चेअरमॅन दवरचो. ही त्रास कोणाक मडगांव जाता ती तांकां कळटा, म्हायती आसता. तांकां म्हायती ना. ते येता 1 वर 2 वरां 3 वरां बसता ऑफिसान, ते वास्को वयता. आमकां प्रॉब्लेम जाता. आमी मडगांव काम करता. तुमी चोयला आसतलें आज मार्केट कसो जालो तो.
हेजी परिस्थिती जावपाक अशें हें कारण कित्याक तेणी चेअरमॅन बी मडगांवचो दवरतो, MS बी मडगांवचो दवरतो, कित्याक कोणाक पळय त्रास जाता ते कोणाक, हांकां त्रास जाता ते कोणाक, आनी प्लस तो गार्बेज पयली आसली तुमी थिंगा वास येता, लोक नाकाक धरून वयता, उडोवन आतां ती गार्बेज रस्त्यार पावल्या, कित्याक तेजी ती MS खबर करना आनी चेअरमॅन बी खबर करना. गोंय काँग्रेसीन काँग्रेस मुख्यालयात गांधी जयंती आणि लाल बहादूर शास्त्री यांची जयंती मनयली. महात्मा गांधीजींचो सदांच शांतताय आणि जातीय सलोखा हाचेर विश्वास आशिल्लो. तशेंच गोंयांतूय शांतताय आणि एकात्मतेची गरज आसा, मात कांय जाण जातीयवाद विधानां करून गोंयकारांचें लक्ष विचलीत करपाचो यत्न करतात, अशें उलोवप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा हाणें केलें. Gandhiji always believed in unity in diversity. सगळे रिलिजनाक, सगळे धर्माच्या वांगड्याक घेवन मुखार तो गेलोलो. खूंय ना खूंय म्हाका दिसता आज गोंयकार म्हणून आमी जेन्ना आमची ओळख जाता जाल्यार आमी एक स्पेशल गोंयकार, कित्याक गोंयकार इज नोन फॉर आवर पीस एंड कम्युनल हार्मनी. पूण खूंय ना खूंय म्हाका दिसता आज एक with the activities happening, there is a threat to this original DNA, this Goenkarpon of us. Our original DNA or our original Goenkarpon is that आमी सगळे भाव जावं हिंदू, मुस्लिम, क्रिस्तांव सगळे एकवटान आमी रावलेले आहे. टुडे we need to make sure, and I appeal to all of us gathered here, that we need to make sure that this peace and communal harmony आमगेली राखपाक जाय. जेन्ना आज प्रधानमंत्री म्हाका दिसता आमी पेपराचेर वाचला, मन की बातान उलयला स्वच्छ भारत अभियान जावपाक जाय म्हणून. दिस विल बी अ गिफ्ट टू बापू. पण आज when we look at it, what about युवाओं की बात? With the amount of unemployment happening, the Prime Minister is silent. What about the किसानों की बात? The way the farmers, the original idea जे आमचे लाल बहादूर शास्त्री सांगलेले जय जवान जय किसान, they are suffering today. What about this particular मन की बात? What about महिलाओं की बात? जे इन्फ्लेशन देशभर जे जाता, are our women safe? आणि जे आमचे महात्मा गांधीचे आशिल्ले की टू प्रोटेक्ट the identity of Goa, the special identity जी आली of protecting communal harmony. फिट गोवा रन तशेंच UV कॅन फाउंडेशन हांच्यांनी गोंय पुलिसां खातीर मॅरेथॉन आयोजीत केल्ली. ह्या मॅरेथॉनांत नामनेचो क्रिकेट खेळगडो जॉन्टी रोड्स, DGP आलोक कुमार, युनिकॉर्न फाउंडेशनाचे प्रितेश नंदा तशेंच SBI फाउंडेशनाचे अधिकारी, 500 परस चड पुलीस अधिकारी आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. जिणेंतलो ताण उणो करून नागरिकांक सुरक्षा दिवपा बरोबर स्वताक फिट दवरप गरजेचें असो सल्लो नामनेचे क्रिकेट खेळगडे जॉन्टी रोड्स हाणें गोंय पुलिसांक दिलो. फिट इंडिया फिट गोवा का कैंपेन है, उसमें गोवा पुलिस ने आज ये इस अभियान की शुरुआत की है, जिसमें हम लोगों का एम ये है कि गोवा पुलिस में फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को मजबूत किया जाए. और इस सिलसिले में आज इस 5 किलोमीटर रन फॉर फन का एक आयोजन किया गया, जिसमें UV कैम्प जो युवराज सिंह इंटरनेशनल क्रिकेटर है, उनकी संस्था जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए काम करते हैं, SBI के सहयोग से हम लोगों ने ये प्रोग्राम आयोजित किया है. योस्का जो है, जो आयरन मैन करती है गोवा में हर साल, वो भी हमारे इवेंट मैनेजर के तौर पे इसमें एसोसिएटेड हुए हैं. लेकिन आपने देखा होगा कि गोवा पुलिस के हर यूनिट के करीब 700 जवान, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, उन्होंने किस जोश खरोश के साथ इस प्रोग्राम को किया है, जिससे हमें उम्मीद जगती है कि हम इस कैंपेन को बहुत मजबूती से आगे आने वाले दिनों में बढ़ा पाएंगे और जो गोवा की स्ट्रीट्स पे पुलिसिंग है वो स्मार्ट और फिट दिखेगी. आज सगळ्यांनी गोवा पुलिसेन पार्ट घेतिल्लो आसा. डेली एक सुमार म्हाका दिसता 800 ते 900 आमी जाण धांविल्ले आसा. 5 किलोमीटर रन आशिल्ली. इट वॉज सो व्हेरी
एनरिचींग. आनी कशें आसता एकलेच तूं करूंक शकना. वेन देर इज कलेक्टिविटी यू कॅन एन्जॉयिंगली एन्जॉय दॅट मुवमेंट अँड रन अँड फिनिश इट. So my message is do everything collectively, you will achieve your goals. Today we're here to support Fit India, Fit Goa and Fit Cops in Goa. So very important that the public has confidence firstly in the police force and having fit cops I know is certainly an indication that people are looking after themselves. It's also a breast cancer awareness month. So with the UVCAN Foundation and the SBI Foundation working to try and help screen women early detection of breast cancer. So Breast Cancer Month is supported all across the world, and here in Goa we're doing our bit as well. So very important, early detection is possible, but this is my home, Goa, for the next 5 months, and it's great to be here with the police force, and it's amazing to see the energy, because I keep saying to them, you know, that they have a very stressful environment, and while walking and running is the easiest thing to do to start relieving that stress. You don't need any equipment, just a pair of shoes, start walking or start running. Cancer is something that's prevalent in our society today. A lot of it is from lifestyle, a lot of it is from genetics. So if you can get screening, you have to. My wife gets screened regularly. It's something that you don't want to ignore and put it off. It is available and it's good to detect early. If you're having fun playing, then it doesn't seem like hard work. So yes, put in hard work, but most importantly, you have to have fun. तिळामळ ते रिवण वचपी रस्त्यार भुंयगत केबलिंगाचें काम करून पुरयल्ल्या फोंडा खातीर फाटल्या एका म्हयन्यासावन उदकाची पायपलायन फुटून उदकाची नाशाडी जायत आसा. संबंदीत भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी हाचेर दुर्लक्ष केल्ल्याचें स्पश्ट दिसून येता. तेन्ना आतां तरी बेगोबेग ही पायपलायन दुरुस्त करची अशी मागणी थळावो जेम्स फर्नांडीस हाणें केल्या. जो रस्तो तिळामळच्या रिवण वयता ते वाटेर नियर सोमेश्वर टेम्पल ह्या वाठारांत आमी आसात. जवळ जवळ चवथीच्या एक दीस पयलीं ह्या जाग्यार हे पायप फुटिल्ले. ही बॅरिकेड घातल्या त्या हिशोबान दिसता की हे काम अंडरग्रावंड इलेक्ट्रिसिटीचें काम आशिल्लें. तातूंतल्यान उदकाची पायपलायन फुटल्या. आतां जवळ जवळ एक म्हयनो जालो हे उदक व्हांवता. लाखांनी उदक हाचो वेस्ट जालो आसतलो. उदक हे जिवाक एकदम गरजेचो घटक आसा. आनी हो डिपार्टमेंट हे कशें लाखांनी उदक हे भायर सांडटा हाजी आमकां कल्पना ना. आनीक ह्या डिपार्टमेंटाक तें कशें दुखना तेवूय आमकां कळना. हो इम्पॉर्टंट प्युरिफाय केल्लें उदक हें अशेंच व्हांवून सोडप एक म्हयनो ताजो अंदाज पळयात तुमी ही कितली वेस्टेज जाल्या ती. सरकारान तें मदीं खंय तरी रिपेर केल्लें ताजो दर्जोय आमकां कळटा. सरकाराक आपली पायपलायन रिपेर करपाक कळना काय? आनी रिपेर करता ते इंजिनियरान तेचें कसलें सुपरविजन केलें आसतलें? हें उदक इम्पॉर्टंट घटक आसा. सरकारान आपल्या डिपार्टमेंटाक ताबडतोब दिवचे ऑर्डर्स आनी तें उदक जें आसा इतलें जो वेस्ट जाता तें खंय तरी ताजो विलाव लावचो. जामावले तिळामळ रोडार आसा आनी तुमी पळयता मुख्य सामको मेन रोड आसा थंय एक पायपलायन फुटली आसा आनी ती मेन पायपलायन आसा. इतलें लाखांनी उदक व्हांवून गेलें. हो इश्यू आसा आतां फाटले एक म्हयन्या पासून आसा. एक फावटी तेणी हो रिपेर केल्लो पूण परत फुटून हें उदक कंटिन्युअसली व्हांवत आसा. आनी तुमी पळोवंक शकता की हेचे बॅरिकेड्स लायला म्हणटकीर खंय तरी डिपार्टमेंटान हेचेर लक्ष घातलें अशें कितें की काय खबर ना अशें ना की जे पायपलायन फुटल्या. पूण हें लाखांनी जें उदक वेस्ट जालें एक म्हयनो जालो उदक व्हांवता. खंय तरी हे गांवांनी उदकाची शॉर्टेज आसता. उदक बंद खूब टायम उदकाची शॉर्टेज आसा. पूण हें इम्पॉर्टंट फक्त रिपेर करपाचें काम. आनी उदक अशें व्हांवता. उदक स्लो व्हांवना. उदक मोठ्या प्रेशरान वयता. पूण हेजेर आजून डिपार्टमेंट लक्ष घालना. खंय तरी हे PWD डिपार्टमेंट केपें जी PWD डिपार्टमेंट आसा तेणी हेजेर लक्ष घालून जे लाखांनी उदक वेस्ट जालां तें ताबडतोब हांगा येवन हें रिपेर करचें. कित्याक ना जाल्यार हें उदकाची वाट लागलेली आसा. हांव गोमंतक TV खातीर शिरवय केपेंच्यान कृष्णानंद पेडणेकर. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV.
टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर्स। ज्वाइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। नमस्कार.